all the legislators, irrespective of their political affiliations, to support a private member's resolution against the tree linear projects being moved by Sri Elton DeCosta. This is the chance for us to redeem of whatever has gone wrong over the last few years. We appeal to the government, to Dr. Pramod Sawant and all the Council of Ministers to see that this resolution is passed with a thumping majority. What we are seeing here is a brazen violation of basic rights of our the locals. What you see here is just behind me is the rampant cutting of coconut palms and other trees. RVNL has been trespassing into the properties in the under cover of darkness and cutting the trees for the last 1 week. Twice our executives have GOENCHO EKVOTT executives have intervened, and but the next morning we find out that this very trees which we had protected have been felled by RVNL and their workmen. This has gone too far. We hereby warn the RVNL that the villagers will not take the law into their own hands because the police machinery is unable to protect the land right here. Another thing is we hereby appeal to all the legislators, irrespective of their political affiliations, to support the private members' resolutions against the tree linear projects being moved by Sri Elton DeCosta. This is the chance for us to redeem of whatever has gone wrong over the last few years. We appeal to the government, to Dr. Pramod Sawant and all the Council of Ministers to see that this काल आमचे गोंयचे सीएमान फ्लोर ऑफ द हाऊसान आणि सगळे एमएलएचे फुडल्यान लोकांचे फुडल्यान एक व्हडली फट सांगलेली आसा की सागरमाला स्कीम पळय आसा ती ट्युरिझम आणि पॅसेंजराक लागूनूच हांव गोंयचे सीएमाक जो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आसा तेका हांव सांगपाक सोदता हें तूं तें उलयता तें खबरना आनी जरी तुका सारकें खबर ना जाल्यार आमकडेन या तुमचीच मिनिस्ट्रीन सेंट्रल मिनिस्ट्रीन ब्लॅक अँड व्हाईटान बरयलेलें आसा की सागरमाला वॉल्यूम 5 आणि जे गोंयान मोर दॅन 30 प्रोजेक्ट प्लॅन केलेलो आसा ट्री लिनियर प्रोजेक्ट जो आसा एडिशनल 6 न्यू बर्थ्स इन एमपीटी प्लस एक्सपान्शन प्लॅन्स रस्ते अशें करून आख्खो गोंय कोल हब करपा खातीर हो सागरमाला स्कीम आसा आनी सागरमालाचे ऑब्जेक्टीव कितें म्हणटा की पोर्ट लेड डेव्हलपमेंट फॉर कार्गो. सो तुमी कोणाक फटयता आयज पळय फाटल्यान पळयलें जाल्यार ब्लेटंट वायलेशन जाल्लें आसा. आतां पळय हें कोल रॅक पळय आसा इट इज अबाव द कोल्ड वॅगन म्हळ्यार हेंय इलिगल आसा. पूण सगळें इलिगल आयज चल्लेलें आसा. सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिलेलो आसा की हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप कर आनी खंय व्हर म्हणून. तरी हे आरबीएनएल आनी हे ऑथॉरिटीज पळय आसा चल्लेले आसा. सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिलेलो आसा की हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप कर आनी खंय व्हर म्हणून. तरी हे आरबीएनएल आनी हे ऑथॉरिटीज पळय आसा दे आर सायलंट ऑन ब्लेटंट वायलेशन ऑफ दीस आरबीएनएल. सो हांव मागता गोंयचे सीएमाक हो जो प्रोजेक्ट जो आसा हो गोंयाचे हितेक ना. हो गोंयचो फुडार गोंयचो ट्युरिझम गोंयचे फिशींग धंदो हे सगळे काबार करतले. आनी हांव मागता सरकाराक जे हे प्रोजेक्ट आमचे गोंयचे हितेक ना जाल्यार दुसरे स्टेटीन वचोन तुका कितें तुजी कितें लॉस आसा तूं सांगचें की गोंयान कितें गेन आसा तें. सो हांव मागता सगळे एमएलएकूय फाल्यां जे प्रायव्हेट मेंबर बील पळय एल्टन बाबान जो घातलेलो आसा ते सगळ्यांक वोट करचें कित्याक तुमचो फ्युचर आयज तुमच्या हातीन आसा. आनी आमी इन द पास्ट सगळे डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट्स एसईझेड आसूं मेटास्ट्रीप एक्सपान्शन मेटास्ट्रीप आसूं अशें करून जायते डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट गोंयचे लोक मुखार येवन हे बंद केलेले. सो हांव मागता आमचे आमदारांक हें जें इलिगल आसा हें जें बरें न्हू गोंयचे फ्युचराक हें वोट आवट करचें आनी आमचे गोंयचे हितेक लागून बरें काम करचें म्हणून हांव सरकाराक मागता.